पहिले आमच्या भाऊ श्रीपाद भाऊ हांव थँक्यू म्हणटा, कारण तेणी आमची पंचायत दत्तक घेतली म्हणून त्यांच्या मनापासून आमच्या ग्रामपंचायती वतीन हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी आयज आमची पहिली बैठक आशिल्ली हांगा डेप्युटी कलेक्टरान, तेन्ना जिपाडाची सगळी आनी सगळे स्टाफ इंजिनियर सगळे आयोन त्यांची सर्वे म्हणजे कसो प्लॅन पंचायती कितें आसतलें, कितें न्यू कितें मेळटलें. आमचे पयलीं सगळें न्यू तेंच्यांनी आयज प्लॅन केल्लो आसा, तेतूंतली खंयची कामां म्हणजे आमी बसून थारयतली म्हणजे कशीं कामां करप कितें करप ती, आनी सगळो गांव आदर्श गांव म्हणजे जातलो अशें हांव म्हणटा. कारण आमी आतां कसले आमचे प्रोजेक्ट आसा पळय ते आमी हेजे फुडें बसून थारयतली, कशें गांव सगळ्या गांवांतल्या लोकांक घेवन कमिटी व्हॉलंटियर सगळे गांव एक करून ग्रामसभा घेवन आमी ती सगळी कामां थारयतली. आज जी मीटिंग आशिल्ली ती संसद आदर्श ग्राम योजना SAGY म्हणजे फोंडाची जी केरी ग्रामपंचायत आसा ती एक आदर्श ग्रामपंचायत म्हणजे एक आदर्श विलेज करपा खातीर आमचो जो MP आसा नॉर्थ गोवा ताणें तिका डेवलप करपाचें ठरयलां. सो त्या खातीर आयज आमचे कडेन जिपाडाची आशिल्ले जिपाड ते ऑफिशियल आशिल्ले, तांणी एक प्लॅन तयार करपाचो आसा आनी ह्या 2 म्हयन्या भितर तो प्लॅन तयार जातलो. त्या प्रमाणे आमी आज सगळे डिपार्टमेंट जे आसात ह्या विशयी जे कितें डेवलप करपा खातीर जे सगळे डिपार्टमेंट आसा तांची मिटींग आपयल्ली. केरी ग्रामपंचायतीचे सगळे मेंबर सरपंच बी सगळे हांगा आशिल्ले. आनीक जिपाडान तांकां कशी भशेन हो जो प्रोग्राम सुरू जातलो त्या विशीं तांणी म्हायती दिल्ली आसा. जिपाडाची आतां 5 दीस येवन ते केरी विलेजीक ते रावपाचें आसा. प्रत्येक घरांत विजीट दिवपाचें आसा. प्रत्येक घराची जी कितें डिफिकल्टी आसा तांकां कितें डेवलपमेंट जाय केरी विलेजीन त्या प्रमाणे ते तांचे सगळ्यांचे डिटेल घेतले, प्रत्येक घराचे फॉर्म भरून घेतले आनीक तांचे जे डिफिकल्टी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो तांचे कडच्यान समजून घेतले. हांगा जी सांसद आदर्श ग्राम योजने संदर्भात जो आमी दुसरो विलेज पयलो विलेज इब्रामपुरा घेतिल्लो, ताजे नंतर MP म्हणून दुसरो विलेज केरी फोंडे तालुक्याची केरी पंचायत घेतल्या. त्या संदर्भात आयज बैठक म्हणजे ताचो चालना लावपा लागून पयली बैठक आपयल्ली. ते बैठकीक सगळे डिपार्टमेंट तशेंच आमचे नोडल ऑफिसर जे जावन डेप्युटी कलेक्टर तांणी तेच बरोबर जिपाड जे प्लॅन विलेज प्लॅन डेवलप करतले प्लॅन तयार करतले ते संदर्भात तांणी मार्गदर्शन केलें सगळे पंच आनी इतर सगळे डिपार्टमेंटाक कशे पद्दतीन हो